हांगासर हांवें हे पळयात एक सॅशेट घालतलें हांव एकूच घालतलें ओय सॉरी पडलें सामको रेड आहा सारको न्ही ते ब्लड भशेन सो आतां आनी उदक भरता इतल्या पर्यंत भरून घालतलें हांव मागीर हें घालपाचें हांगासर तुमी पळोवंक शकता ऑयली स्टेन दिसता मातशें म्हटल्यार तुमी दाखयता ओके आतां कर एक कपडो घे आनी कॉटन कपड्यान पुसपाचें आं पळोवया क्लीन जाता काय ना हय पुसून काडपाचें कितें जाता न्ही गुड ना जालें क्लीन स्टेन पळय सीरियस भायर येयलें स्टेन स्प्रे करून काय रावपाचें बीन गरज ना न्हू ना बट यू हॅव टू वेट ना रावपाची गरज ना सगळें भायर येयलें पळय नायस स्मूथ जालें स्मूथ जालें अशें मागीर पुसून काडपाचें चड अशें तुमकां रावपाचें बीन गरज ना जस्ट बेश्टें हांगाच स्प्रे केला मागीर क्लीन करतलें हांव जालें न्ही गुड ओके बरें आहा हय वर्थ हय काय ना व्हडलेशें जस्ट 200 रुपया प्रमोशन हे प्रमोशन न्ही हांव काय प्रमोशन करना सांगता तुमकां जे कितें हांव हाडटा म्हाज्या किचनाक किंवा म्हाज्या घरा यूज करपाक तेच तुमकां हांव शेअर करता सो म्हाका खूब आवडलें हें की रिव्यू हेजे बरें आसलेले म्हणून हांवें ऑर्डर केलें सिरियसली बरें आहा न्ही पळय सामकें क्लीन जालें हांगासर पळय हय हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमी आसा सगळीं बरी मानेची काय अजून कमी जावंक ना आई मातशी जाम जाला परत आंग बीन दुखता म्हणटा सो मातशें न्हिदला म्हणजे बाबूक जस्ट नाळयलें ताका घातला पाळण्यान ताका हालयता तो न्हिदलो थंयसर आई न्हिदली सो आई तशें आतां बेगीन वचूंक जाय कामाक सो मडगांव 3 दीस इवेंट आहा ताका मडगांव सो आयज फर्स्ट म्हणजे आयज सेटअप आहा सो ताका ताणें म्हटलं आयज आपूण एकांक जेवपा येता खंय सो अजून हावज हेल्पर येवंक ना 12:30 जाली अजून ती येवंक ना कॉल केलो तिका ती म्हणपाली आपूण अशें लेट येता खंय केन्ना यो म्हटलें टेंशन ना ओके आयज म्हटलें आईन आपल्याक हें केलां कितें तें पेज करून घेतला परत आनी आमकां आयज हांवें खिचडी केला दाळ बीन केलें न्ही तशें उरता म्हटलें खिचडी करया म्हटलें तें चालू आसा म्हाजें सो हे पळयात बेश्टें सिंपल अशें न्ही हांव खिचडी करता आनी भेंडे सॉरी ब्रिंजल फ्राय करतलें सो हेका न्ही कुकर लायता आनी 1-2 सिटी काडून घेता सो हें सगळें पसारो जालें एक खिचडी जालें की जालें म्हाजें बरें घी बीन घालून केलां हांवें खूब तेंप जालो करून आसलेलें आनी आयज न्ही सकाळच्यान पावस आहा जस्ट आत्तां थांबला जस्ट न्ही हांवें मसूर दाल आनी थोडेशें सॉरी मुगाची दाळ घातला आनी थोडेशें तूर दाळ घालून न्ही केलां हांवें अवतार पळयनाका कळ्ळें न्ही कामां सोंपना सो हें सगळें न्ही हांव मातशें क्लीन करता ओके मागीर मेळटा तुमकां सो आयस पॅक काल रातचें हांवें आयस पॅक दवरलेलें फ्रिजीन एक आयस पॅक लावपाचो टायम ना आतां काडटा घट जाला सारको मातशें आयस पॅक दिलें न्ही मातशें बरें दिसतलें रातचें हांवें मूव स्प्रे बीन मारून न्हिदलेलें हांव न्हिदूच पडना दुखता न्ही तें मातशें सणसणटा हांगासर ताका लागून हें मातशें दवरता ओके सगळें किचन मातशें क्लीन करता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो हांगासर न्ही म्हजें जालें खिचडी आनी खिचडीक अशी एक रेसिपी रोखडें जाता आनी खावंकूय बरें जाता कळ्ळें काय न्ही ओके बरें घी बीन घालून केलें न्ही आनी थोडीशी भाजयो बीन एड करूंक जाय सो हांवें जस्ट कॅरेटूच एड केला आनी ग्रीन पीस इतलें आसलें भाजी आनी कांय मेळ्ळें फ्रिजीन भाजयो बीन कांय ना तें सगळें न्ही फाल्यां ऑर्डर करूंक जाय ओके सो जालें म्हाजें मागीर अशें अजून आसा गॅस मागीर वयर कोथंबीर घालतलें जस्ट आईक उदक दवरलें हांवें गरम उदक ती सद्या आतां गरम उदक पिता ओके आनी कापां फ्राय करता हांव कित्याक तो येतलो मागीर जस्ट थोडेंशें तेका पुरत्याकूच कापां फ्राय करतलें हांव मागीर हांव आमकां फ्राय करतलें आई जेना म्हणपा न्ही खिचडी बीन कापां बीन आपूण कांयच खायना खंय पेज ती जस्ट आत्तां तिणें पेज जेली थोडें दवरला पेज आपूण मागीर खाता म्हणपा न्ही सो सद्या पेजूच बरें तिका आयका न्ही ओके एक जावपा आयली अजून हावज हेल्पर येवंक ना कायल दवरला आनी आयज तुमकां एक रेसिपी शूट करतली हांव एक्चुली आयज
अशें कितें व्लॉग करपाचें प्लॅन आसलें म्हजें प्लॅन आसलें चिंतलें की आयज व्लॉग करया नाका म्हणून. सो सदांच टिफिनाक कितें करपाचें हें एक टेंशन आसता. सो म्हटलें आई म्हणपाली तवशाचें हें कर कितें तें एक मिनट तवशाचें पुलाव सॉरी तवशाचे पोळे तवशाचे पोळे कर म्हणपाली. तवशें आसा फ्रिजीन पोळे कर म्हणपाली. सो म्हटलें आयज ते करताच न्ही तर म्हटलें शूट करया तुमकांय दाखोवया तवशाचे पोळे बरें येता. तर आतां उठलो न्हिदता मदीं मदीं उठटा लागीत तेच्या लागीत बसचें पडटा मातशें पाळण्या हालचें पडटा. पाळण्या हालले की ते न्हिदता. सो आई थंयच न्हिदला. ओके सो आयज न्ही हांव मागीर जस्ट जेवन बिवन न्ही मातशें तांदूळ बिंदूळ भिजत घालूंक जाय. सो आयज तुमकां न्ही हांव तवशाचे पोळे दाखयता. बरें जाता. तवशें पडला आमगे फ्रिजीन खूब आहा ताका लागून. ओके सो हांव कापां फ्राय करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. चला हेजें न्हीद जालें हांगासर हें पळयात कितें सांगपाचें तुमकां. आं आई तूं न्हीद घे तूं की उठ्ठा तें पळय न्हीद जाली हेजी. कसलें कसलें न्हीद रे एक वर सुद्दां न्हिदोंक ना उठलो आनी आसता पळय. आई हांगा न्हिदला आई थोडें हाय तरी म्हण आई जालें जावं आई खोकता खोकता. हाय 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 आसूं न्हीद तूं. हो पळय जालें हेजें कितें रे एक वर तर सारको न्हीद मरे. आं काय ना अजून कपडे रास पडला घडी करूंक जाय. न्हीद तेजी कितें सांगपाचें तुमकां. बरो एक वर न्हिदता तेंय ना. ओके सो हांगासर शिव येयला जेवपाक थाली रेडी हाय म्हण सगळ्यांक. तो शिव वयतलो आतां जेवून. चमचो दिवं चमचो दिवं. सो आतां आमी करया कुकुंबर डोसा तवशाचे डोसा. सो हांगासर न्ही हांव घेता रेशन तांदूळ 1 कप. सो 1 कप घेता हांव. सद्या हो आसा हाफ कप आनी हाफ कप घेता हांव. सो आमकां न्ही हांगासर 1 कप घेवंक जाय रेशन तांदूळ. जितलें तुमकां चड करूंक जाय तर तांदूळ तुमकां चड घेवचे पडटले. ओके सद्या हांव 1 कप घालून करतलें आयज. सो हांगासर घेतला 1 कप रेशन रायस. सो आतां घालता हांव 1/4 टीस्पून मेथी घालता. सो आतां आमकां न्ही बरें हेका वॉश करून घेवया. सो हांगासर पळय तांदूळ न्ही हांवें 1-2-3 वेळा हेका बरें वॉश करून घेतला. सो आतां हांव उदक घालता आनी तांदूळ जितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. ओके उदक घालून न्ही आतां आमकां न्ही हें 4 to 5 hours दवरूंक जाय तांदूळ आनी मेथी न्ही बरें सोक जावंक जाय. ओके तो हेका न्ही हांव 5 वरां दवरता. सो हांगासर पळयात एक 5 hours जाल्ली आसा. आतां आमकां हें उदक न्ही काडून घेवंक जाय. सो हांगासर पळय हांवें उदक काडून घेतलां. आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां न्ही आमी हे तांदूळ न्ही मिक्सी जारान ट्रान्सफर करून घेवया. आनी आतां घालता हांव 1 कप कुकुंबर हांवें सालां काडून घेतला. सालां काडून घेवंक जाय आनी अशें क्युबान कट करूंक जाय. सो हांगासर हांवें 1 कप घेतला कुकुंबर ते घालता. सो आतां घालता हांव हाफ कप सोय घालता. सो हांगासर न्ही हांवें एक बाउल घेतला. तातूंत घालता हांव 1 कप फोव घालता. ओके दाट फोव हें तीख पोहा. ओके इफ तुमकां पोहा नाका जाल्यार तुमी हें घालपाचें चिरमुरे. 1 कप चिरमुरे घेयात नाजाल्यार पोहा घेयात नाजाल्यार कूक रायस घेयात. शीत बी आसता पळय 1 कप शीत घेयात. सो हांवें हांगा पोहा घेतला. मातशें ताका उदक घालून न्ही धुवन काडटा. 1-2-3 वेळांनी ताका बरें धुवन घेयात. सो हें पळयात हांवें न्ही पोहा न्ही बरें 1-2दां न्ही बरें वॉश केला. ताका वॉश करून न्ही अशेंच ताका एक 5 मिनटां दवरया. मातशें हें सॉफ्ट जावं न्ही. मातशें हें सॉफ्ट जालें की मागीर आमी मिक्सी जारान ताका ट्रान्सफर करया. जसो हांव एक 5 मिनटांनी ताका हांव दवरता हांव. सो हें पळयात मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. इफ हें सॉफ्ट जालें न्ही मागीर वाट्टना न्ही आमकां प्रॉब्लेम जावचें ना. म्हणजे बरें फायन पेस्ट जातलें. सो हें आतां हांव मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. सो तुमकां पयलीं सांगता पफ्ड रायस चिरमुरे नाजाल्यार शीत नाजाल्यार हें पोहा खंयचें एक तुमी घेवं शकता. तें सगळें घालता हितून. सो आतां घालता हांव थोडेंशें मीठ घालता आनी उदक घालून न्ही आमकां हें आतां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर हांवें बाउल घेतला आनी हें पळयात वांटून जाल्लें आसा. बरें फायन ताका अशें वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करात. ओके सो एक बाउलान ट्रान्सफर करता.
सो जस्ट थोडेशें हांव उदक घालता कित्याक तें लागला न्ही बॅटर ताका लागून जस्ट थोडेशें घालता. सो हें घालता. सो आतां न्ही आमकां एक 2-3 मिनटांनी बरें असो विस्क आसता पळय तितून ताका बरें मिक्स करून घेवया. एक 2-3 मिनटां कंटिन्युअसली ताका अशें न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळय हाका बरें मिक्स केलां. सायडीन जे लागला तशें बरें पुसून काडात. ओके सो हें आतां आमकां फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय एक 8 hours नाल्यार ओवरनायट. ओके सो हांव हें ओवरनायट दवरता. ओके फर्मेंट करपाक ते बरें फर्मेंट जावन येतलें. आनी पळयात 8 hours जाल्ले आसा. पळयात बरें ताका मिक्स करून घेयात. बरें फर्मेंट जाल्लें आसा हें पळयात. बरें ताका मिक्स करून घेयात अशें. ते पळोवंक शकता अशें ताका बबल सुटलेले आहा. हें बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी तुमकां जाय जाल्यार जस्ट थोडेशें उदक घालात. चड घालनाकात जस्ट थोडेशें घालता. मातशें टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ बीन कमी तुमकां दिसता जाल्यार मीठ घालात. सो हें पळयात रेडी आसा. आतां आमी करया डोसा. सो हांगासर न्ही पॅन दवरला. पॅन बरें गरम जाल्लें आसा. मातशें उदक मारून घेता. सो उदक मारून अशें पुसून घेयात. सो आतां आमी घालया बॅटर. जस्ट थोडेशेंच न्ही हांव तेल घालता आनी धांपून घेता. सो आतां आमी टर्न करया. सो आयज न्ही तुमकां कितें चटणी बीन हांव शेअर करना की तुमकां जाय तर तुमी चटणी करून खावं शकता. ओके बटाट्याची भाजी ते बरें लागता हें डोसा आनी खाताना न्ही मातशें तुमकां कुकुंबर टेस्ट लागतलें. सो इतलेंच फरक आनी कांय ना. सो बरें ताका न्ही दोनी सायड न्ही बरें फ्राय करून घेयात. सो हें जाल्लें आसा काडून घेता. सो हांगासर पळय चटणी केला. जस्ट सिंपलशें सोय मागीर आमटाण लसूण घालून केला. हेज्या वांगडा न्ही खंयचीय चटणी बरी लागता. सो हांवें कांय तुमकां चटणीची रेसिपी बी शेअर करूंक ना. ओके हें पळय पोळें सामकें बरें जालां. पळय सॉफ्ट जाता सारकें पोळें. हें पळय आनी चिकन करी बीन आसलें न्ही आनीक बरें जाता. चिकन करी किंवा सुंगटाची हुमण बी आसलें न्ही हें खावंक न्ही खूब बरें लागता. सो हेजें न्ही कुकुंबरचें न्ही आनीक आसा डोसा. तें तुमकां हांव नेक्स्ट टायम केन्ना शेअर करता. ओके तितून न्ही थोडेशें हें घालूंक जाय शेपूची भाजी घालूंक जाय. सो तें तुमकां नेक्स्ट टायम शेअर करता. आनी बरें जालां बरें क्रिस्पी आसा कुरकुरीत बरें दोनी सायड ताका बरें क्रिस्पी फ्राय करात. ट्राय करा एकदां. ओके तो चाय पिता मागीर व्लॉग एंड घेता. ओके मेळटा मागीर चला. ओके तो व्लॉग एंड घेता हांव आनी आयची रेसिपी कशी आसलें कमेंट करात. ट्राय करात आनी ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगा तुमकां आवडला काय ना. तें खूब बरें लागता. ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.